आता खबरो विस्तारान. सोमारा मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारा सयत राज्यांत सगळ्या पक्षाच्या इच्छुक उमेदवारांनी 2017च्या वेंचणुका खातीर उमेदवारी अर्ज भरले. उमेदवारी अर्ज भरपाची निमणी तारीख 18 जानेराक आशिल्ल्यान सोमारा उमेदवारांनी ताकतिकायेन आपले अर्ज भरले. दर एका उमेदवारा सयत कार्यकर्त्यांनी व्हडा संख्येन हजेरी लायिल्ली. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. विधानसभेचे 3 टर्म्स यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर 4थ्या टर्मा खातीर आज हांव नॉमिनेशन पेपर फायल केला. योगायोगान तालुक्यांत पयलोच फॉर्म नॉमिनेट करपाची संदी म्हाका मेळ्ळी. फाटल्या 3 टर्मान केल्लीं कामां, खास करून निमण्या टर्मांत उबी केल्लीं कामां, मार्गाक लायिल्लीं कामां पूर्णत्वाक व्हरपा खातीर जनतेन परत एक फावट म्हाका पूर्ण ताकदीन सामर्थ्यान आशिर्वाद दिवचो, जेणे करून ह्या तालुक्याचो, खास करून संपूर्ण गोवा आसाच, पूण खास करून दुर्लक्षीत असो पेडणे तालुको हो परत एक फावट संपन्न जावचो. उमेदवार म्हणून नामनिर्देशित झालो असल्याने ईश्वर साक्षात शपथ घेतो की कायद्याद्वारे प्रस्थापित झालेल्या अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन आणि भारताचे सार्वभौमत्व व एकात्मता उन्नत राखीन. पेडणे मतदारसंघातल्यान भारतीय जनता पार्टीचा उमेदवार म्हणून आज आम्ही फॉर्म भरलो हांगासर. आमचे सगळे कार्यकर्ते भायर थंय सकल उपस्थित आसातच. पेडणे मतदारसंघात फाटल्या 5 वर्सांनी जे आमी कामां केल्लीं आसात त्या विकास कामाच्या आधाराचेरच आमी लोकां कडेन मतदान मागतले. आनी आमकां खात्री आसा की लोकांनी फरक पळयल्लो आसा. हाजे आदलो आमदार आनी आतांचो आमदार हांच्या काम करपाच्या पद्दतीन, उलोवपाच्या पद्दतीन, लोकां कडेन संबंद दवरपाच्या पद्दतीन, आणि त्यामुळे लोक आमच्या फाटल्यान उबे रावतले मोठ्या संख्येन अशी आमकां खात्री आसा. सगळ्यांचो आशिर्वाद घेतला मतदारसंघाचो. लोकांनी म्हाका भरपूर तेंक्यान म्हणजे सपोर्टान आशिर्वाद दिला आनी हे फाटी आमचो विजय हो निश्चित आसा. सिर्फ आमी मेजॉरिटी पळयतली कितली पर्संटेजान आमी येतात ते. लोकांनी म्हाजे पयलींचें कार्य पळयलां आनी तेजे वयल्यान लोकांक डिफरन्स कळ्ळा म्हाजे भितर आनी तेजे भितर, आनी तो कौल हे फाटी लोक म्हाका दितले ह्या मतदारसंघाची सेवा करपाक, ह्या मतदारसंघाची नोकरी करपाक. आज I am again nomination for Gola. I am sitting as an independent candidate, and I know and I have full trust in the people of my constituency that they will be behind me. And this is another challenge that they have to face, because first I defeated one giant, now I have another giant ahead of me whom I have to defeat, and I will defeat. With the help of the people, I am sure I can do it, and with Almighty's grace, I am sure I will be victorious and I am going to win this election anyhow. म्हापशें हांव 3 दीस भोंवलां. काल पयर जे जाल्ले रिस्पॉन्स जबरदस्त रिस्पॉन्स. लोक म्हणटा तूं येयनाका, कित्याक येवपाक जाय, कसली गरज आसा तुका, ते भशेन रिस्पॉन्स गावता. हे फुडल्या टर्माक तुजी एक मेन अशी प्रायोरिटी कितें आसतली, लोकांची डिमांड आसतली? म्हाजे पळय डावन टावन म्हापसा म्हणटा पळय तयार करता पळय ते खरें. डावन टावन म्हापसा जे शहरीकरण सकयले भाग आसा पळय ते खरें. आम्ही नॉमिनेशन फॉर्म भरला. आम्ही एक विजन घेवन फुडें सरल्यान पयले स्वतेर आमी मागता सगळ्या लोकां लागीं आमचे बरोबर रावचे आनी खेरीतपणी आपले विचार आपणाच भितर मांडून घेवपाक. कित्याक गरज आसा आमची बदल हाडपाक. आमकां बरें एड्युकेशन आमच्या भुरग्यांक मेळचें, आमचे संस्कृती आमी सांबाळची. लोकांनी आमचे आल्दोनकारांनी आल्दोनच्या मदल्या लोकांनी वेदर क्रिश्चन, हिंदू, मुस्लीम तांच्यांनी सारके म्हजे कडेन रावल्ले आसा लायक अ रॉक. आनी त्या खातीर ताच्या सपोर्टा खातीर म्हाका इतलें काम करूंक मेळटा म्हणजे एक मागणी आसा. आनी म्हाका फूल विश्वास आसा. आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट डॅट म्हाका परत तांचे भरपूर मतांनी ते म्हाका निवडून हाडटले म्हाका विश्वास आसा. एंड आय एम टेलिंग यू दॅट आय विल बी वन ऑफ द हायस्ट आमचे मार्जिन जातले बार्देजान आनी नॉर्थ गोवा हें म्हाका अपेक्षा आसा.
जाल्यार लोक तुका आन्सर सांगता खंय तरी खंय दुखावला खंय तरी आमच्या गांवचें डेव्हलपमेंट जावंक ना म्हणून हो रिजल्ट आयज जाला. म्हाजी टॉप प्रायोरिटी आसतली आमचे जे शोले पंचायती आहा त्यो डेव्हलप करपाक आनी एवरी लोकांक लागीं एज अ फॅमिली मेंबर घेवन भोंवपाक. थिवी मतदारसंघात आत्ताच हांवें नॉमिनेशन फॉर्म फायल केल्ले आहा आनी थिवीच्या लोकांक जाय सुरक्षीत थिवी, व्यसन मुक्त थिवी, डेव्हलप जाल्ली थिवी जावंक जाय तो आयज जावंक हे सगळ्यांनी मान्य केल्लें आहा. जेन्ना आमी घरोघरी प्रचार केला त्या टायमार लोकांचे सांगणें इतकेंच आहा की थिवीन म्हणटा तो स्पोर्ट्सान जावंक ना किंवा एड्युकेशन सिस्टमीन जावंक ना किंवा आम आदमी पार्टीचो कॅन्डिडेट शोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्या फाटी आम आदमी एडवोकेट विष्णू नाईक आम आदमी पार्टीचो कॅन्डिडेट आनी म्हाका खात्री आसा की ह्या फाटी आम आदमी पार्टी शोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन जिखून येतली. Close supporters from Parra, Almora Nagwa, Kalangut and Kandolim are here. जी कामां आमी 5 वर्सां केल्या एज अ रिजल्ट 11 तारखेर लोक कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचे शिकेरी, कांदोलीम, कलंगूट, आरपोरा नागवा, बागा, पार्रा हे सगळे लोक आमकां दितले. आम्ही माझो फॉर्म भरलेलो आहा आणि हांगा जमलेले सगळे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे प्रमुख कार्यकर्ते हांगा उपस्थित आहात. आमी ज्या ज्या वाठारांत वयता ज्या ज्या घरांत वयता त्या त्या घरांत आमकां सगळ्या लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा. प्रत्येक लोक सांगीत आहात की गेले 45 वर्सां एकाच आमदाराक निवडून हाडल्यामुळे ते सगळे लोक वाजेल्ले आहात. भारतीय जनता पार्टीन जो विकास आणि वेगळ्यो वेगळ्यो स्किमी दिल्ल्यो आसा त्यो लोकांक सगळ्यांची जाणीव आसा. ताका लागून पर्या मतदारसंघात बदल हाडटलो आणि विश्वजीत कृष्णराव राणे यांच्या फाटल्यान लोक उबे रावन आमचो विजय निश्चित आसा अशें हांव सांगूंक सोदतां. फुडल्या 5 वर्सांच्या कालावधी करून काणकोण मतदारसंघाचो चौफेर विकास करचो. काणकोण मतदारसंघाचो फुल्ल विकास जो आसा तो करचो हो इतलेंच एक हेतू.